हे सगळं आमचंच नाही.
हे आमच्या सणू सकाळी पुढे जाईल आपण आणि करून शिवानी फोन सुद्धा केला कोण आहे अरे शिवानी केन्ना हाडटा दाखोवपा शिवानी अरे येता म्हणटा रे पूण कितें थोडे हो आमचो बाप्पा न्हू हेका पळोवन म्हणटा म्हाका तो म्हाका पळोवन म्हाका पळोवन काय बरें हेच पुढे बसला भगवानाचे केल्लें तुझे खूप बसता हे तांबडे 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 म्हणून डेंजर म्हणते कोण हा तुका हय तांबडे कोणच्या म्हड्यान रेडो लागले की पुढे साडून धांव बाप्पा पुढे सोडून धांव असो एक तो म्हणता छोटा बीन दुसरो म्हणता बीन द दादारी
ती पण ठीक आहे साहेब ते पैसे जागा पुढे हाडपा घे चेक घे फुटावी आता घे चेक घे बँकीन पैसे घेऊन येऊ आणि तुका किती हाडलं भाड्याने तुझी पुडी म्हाका पुडी मागे पैसे घेऊन येऊ आणि काय पैसे घेऊन येऊ बरं येता मधू शिवानी येता त्या दिवसा बरे जेवण करपाक सांगता बरे तुका अरे ती शिवानी तुम्ही त्यांच्या जेवणाचे तुम्ही त्यांच्या घेऊ नका कोण गेला वसून गेला कोण केला कोण तर शिवानी येता येता अरे तू येऊच ना हे मधुकर तो म्हणता नो शिवानी येतले म्हणून तर येतले तू मध्ये मला दो पुडी घेऊन येऊ आणि एक पोटी देखील जाईल बाबाईकडे वच आणि मी शिवण पोटी बघा पोटी तुम्ही लग्नात होता पोटी घालून आता पोटी केला तुमका पुढी सांगली तो आता पोटी पुढी कॅन्सल कर कॅन्सल तुझं पगार कॅन्सल आता असं हात आणि तू एक काम कर सगळे तिला सामान जाय नो त्याची लिस्ट कर आणि सगळे घेऊन येऊ बरं बरं शिवानी म्हाका फोन करून पळयता केन्ना येता ते हॅलो शिवानी कशी आसाय ग तू ना सकाळच्या फोन मारून नाही न्हू दिसया ना तुका ना तू आमगेर येता म्हणटाले न्हू केन्ना येता तर फाल्यां फाल्यां येता हय बाप्पा हय हय हा बरें सर बरें बरें हा लव यू टू बरें सडी सडी फाल्यां येता ते बाप्पा इतलो मुलगाटाय कितें सांगताय म्हाका काय सांगना ते तुमकां मेळपाक जाय म्हणटाले पूण तुमी ते येयले उपरांत तुजे उक्ते घालनाका ना कितें उक्ते घालनाका अरे तोंड रे हा ते बाबडे वाजून परत वयतले तुमच्या वाचता बाप्पाक आयकूंक येना व्हडल्यान उलय व्हडल्यान उलय हांगा दोन पुण्याला लायता माहिती दिली जाती लोची व्हडल्यान मधू तू सगळे लिस्ट कर तुका सांगला करता तुम्ही काय केलं का तुम्ही होता एक पुडी आहे चिटून घ्या हा एक पुडी आहे
सोदता आसतलो पुढे सोदता आसतलो न्हेसपाक तू येताय न्हू आयज नेवे पुढे सोदता आसतलो नेवे पुढे हय नेवेच आनी तुका खबर आसा मगो बापाक मातशें कमी आयकूंक येता मातशें व्हडल्यान उलय खबर आसा रे खुश
तो किती खंय पावलो हांव मातसो भिमा पळोवपाक वयता तू तेजे कडेन उलय बापा कडेन उलय तुमी हांव येता रोकडो बोकडो हाडपाक वयता बोकडो होच बोकडो हय बोकडो हाडपाक वयता खातले मरे बोकडो हांव बोकडो खायना कोंबो जाले हाड कोंबो तेका कोंबो जाय खंय कोंबो खातले अरे रोहित कितें जाला तुजें कित्याक बापाक त्रास करता चल तूं विमान घेवून येना नाल्यार चल वच हय पळयता हांव विमान सोदूं ते डेट तुजे कावळ्यान चोच मारून हेलो जाल्यार कोणा कशी आहा तुमची घरा कडेन सगळी सगळी बरी आसा बाप्पा कोण कोण आसा तुमचे आई बाबा आनी हांव एकटीच चली तेंची तुका रोहितान सांगला तो म्हाजे कडेन व्हडल्यान उलय म्हणून हय ना रोहिता म्हाका काय सांगला बाप्पा म्हाका खबर आसा वेड्यानूच सांगला आसतलें की बाप्पा भेरो मातशें व्हडल्यान उलय म्हणून ना ना बाप्पा तशें काय ना रोहितान म्हाका काय सांगूंक ना म्हाका खबर आसा म्हाका मुगो सगळें आयकूंक येता तूं म्हाजे कडेन सवकास उलयता येता सगळें आयकपाक येता मागीर रोहित म्हाका कितें सांगतालो तर हय गो म्हाका सगळें आयकूंक येता पूण हांव न्ही एक एकदां मुद्दम करता हो रोहीत न्हू ताचे कडेन केन्नाच सारको उलयना रोज म्हाजे पकडा वता म्हणून ताका वाज हाडपाक हांव मुद्दम हां करता हे सगळं तुम्ही मुद्दाम करता आणि रोहित तुमचे कडेन बरें कशें वागना हो रोहीत ताका ल्हान आसतना तो मोग दिलो मोगान ताका ल्हानाचो व्हड केलो आनी आतां तो व्हडलो जाला तेन्ना ताका आवड करून जाला ताका फक्त पयशा खातीर जाय फक्त ताका सायनी मारपाक तर अशें रोहित तुमचे कडेन मात बरो वागना राव येवनी ताका हांव ताका सामको धडो शिकयता नाका काय आज तूं मातून ताणें डॉक्टरा कडेन व्हरोंक ना 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 बाप्पा पण तरी हांव ताका धडो शिकयतलें बाप्पा म्हाका खबर आसा की हो रोहित म्हजे खूब मोग करता हांव हाजेरूच ताका टेन्शन दितलें ना बाप्पा सोडपाचें बीन काय ना हांव ताका सोडचें ना पूण त्या लायफाक टेन्शन दितलें तुजें लायफान न्हू मात्तूय टेन्शन ना कोण मजा करता लायफ एक सारकी मजा जाता पूण घरा बेकार व्हंकलो आसता आनी म्हाजी पकडच वता आतां पळयात तुमी बाप्पा तेजी मजा हांव कशी सदां करता पळय ती ताका हांव सामको धडो शिकयतलो की तो फुडल्या 4 म्हयन्याक सामको जाग्यार येता पळय तसो काय तें तूं एकदां मातसो ताका जाग्यार हाड तूं एक आसा न्हू ताका म्हाजी गोश्ट सांगू नाका ना ना बाप्पा तुमी कांयच काळजी घेवं नाका हें सगळें हांव सांबाळटा हांव म्हाज्या एका मित्राक लागून एक काणी घडयतलें की म्हाजो आई आनी बाबा आमचें लग्न करपाक सोदता म्हणून आनी मागीर म्हाज्या एका मैत्रिणी म्हणून हांव ताका रोहिताच्या फाटल्यान लायतलें आनी ताका हांव रंगे हात धरतलें आनी मागीर ताच्या फुडें म्हाका आनी कितें चिंतचें पडटलें तो सामको रडटा आनी जाग्यार येता पळय तसो ताका सगळें कळटलें पूण म्हाका एक सांग तुज्या आईक आनी बाबाक खबर आसा हय सगळें खबर आसा हांवें म्हाज्या मम्मी डॅडीक सगळेंच सांगलां पण ही गजाल रोहिताक मात खबर ना ताका जाय म्हज्या घरा येवनी आनी म्हाजो हात मागुनी तो रोहीत तूं हांगा घरा कडेन बसन व्हडलीं व्हडलीं शाणपणां सांगपाक भायर तेजे कडेन कांय जावपाचें ना आतां पळय तूं हांगा कितले दिसांनी आमगे मेळटा आनी खंय आसा तो गेलो बोकडो भायर अबो येतलो तो विमान सुटपाक गेला येता आसतलो तुमी बसात तुमी कित्याक हय बसता कितले म्हाजें बसा बाय तूं उठून उबें आसा तूं मातशें बस बसता अरे लोके अरे ना तू हाडले सुद्दां कितें हाडून गेलो तो विमान सुटपाक गेलो न्हू हय गेलो मेळ्ळो तो ताका भायर पयला आनी हे कितें हाडला तुवें काय ना गो काय ना
शिवानी हांव हे हाडपाक गेल्लो हय हे गिफ्ट तू आयज आमगे पयलेच पावट दिला न्हू हे वॉच हाडला तुका हांवें वॉच म्हाका दिसलें की तूं म्हाका साडी बीन गिफ्ट करतलो म्हणून साडयेचो प्लॅन काडलेलो हांवें ते छोटा भिमाक येवनी तेजी गजाक तोडून तपली फोडी घालप करून तरी वॉच आवडटा म्हाका आवडटा म्हाका खबर ना तुका वॉच आवडटा म्हणून हे वॉच तूं सदीच पळयतलें आनी ह्या दिसाचो तुका उगडास येतलो अरे माझ्या राजा
माझ्या बाळाच्या गुळ्या तू काय बी एक्टिंग करताय मरे आणि हे सामकें सोपें तुका तू जशें हांव सांगता पळय तसो वाग म्हणजे जालें आणि तू माझ्या खातीर इतकोय करतो ना एक तू सांगता जाल्यार करता गो पूण तू असं जोडो नाका न्हू बरें दिसना खरेंच बरें आय फाल्यां सकाळीं रोहितागेर वर आनी रोहिताक धमकी दी आनी असो न्ही मातसो गुंडा कसो पेज जा ओके कळ्ळें गुंडा कसो हो धमकी पूण तेंगेर आनी कोण ना हो आसा तो तेच्या फुडलो भिवकूट तू पिवकूट करता आनी महाराष्ट्राक म्हाजी टिकेट काडून उडयता अरे ना रे हांव सांगता तुका तेंगेर कडेन एक नॉकर आसा मजू आनी ताजो बाप्पा आमच्या वांगडा आसा बरें तर आतां तूं पळय म्हाज्या एक्टिंगेची करामत आनी ताजो एक फ्रेंड आसा तो आनी मेल्लो आयल्लो दीस तेगेर मेल्लो आसा ताचें नांव भीम ए ओ भीम म्हणटा तो केन्ना व्हडलो आसतलो तूं म्हाजी गोदा घेवन तकली फोडली जाल्यार भीम गोदा तो फक्त नांवाचो भीम तो येतो हो गिट्टूचो देड म्हणून ताका छोटा भीम म्हणटा छोटा भीम बरें तर हांव फाल्यां येता तूं आतां म्हाज्या एक्टिंगेची करामत पळय ओके रंगू दादा ए रंगू दादा नांव बरें पेताच दिलें मगो तूं म्हाका आत्ता पळय तूं बरें हांव फाल्यां तयारी काडटा फाल्यां येता शुवर तू तुज्या तयारीक लाग म्हाका आतां प्लॅन करपाक जाय आनी प्लेन कसलो तो हय पण तितून तूं ना तूं चल तुजें काम कर तयारी कर म्हाका सांग रंगू दादा कहो कळ्ळें मरे बाय सी यू हे जर तयार जाय जाल्यार म्हाका रोहिताच्या लायफान टेन्शन घालपाक सामकें सोंपें आनी तो सामको थोडो शिकतलो ही शिवानी सॉरी मातशी लेट जाली गो हाय सुगंधा कशें आसा तूं एकदम फिट तू कशें आसा गो हांव बरें आसा गो मागीर इतलें अर्जंट कितें लागलें म्हाका तू रोहिताक गेल्लें मुगो ताचें कितें जालें हय हांव थंयच गेल्लें आनी थंय तसो म्हाका कळ्ळें की हो रोहीत आपल्या बाबा कडेन कसो वागता पळय तो म्हणजे कितें जालें कितें गो खूब कितें आसा सांगपाचें तें सगळें हांव तुका मागीर सांगता तो फक्त म्हाजी मदत करची पडटली एक कित्याक तू सांगूच हांव कितेंय करपाक तयार आसा तुका मुगो एक नाटक करचें पडटलें रोहिताचें क्रश दाखोवन आनी म्हाका खबर आसा हें सगळें पळोवन तो चेंज जातलो म्हणजे म्हाका कितें करचें पडटलें तुका एक्टिंग करची पडटली तें सगळें मुगो हांव तुका मागीर फोनार सांगता कळ्ळें चल आमी आतां या अशें उशीर जालो पूण तुजे तयारी राव ओके चल तर
सगळे ते बाबा दादा म्हणतात जाणते अरे पण सिद्धांत तत्व दादा नुराव रंगू दादा दादा ही चोटी आणि दिवाळी फोटो दादा बोलले तुका कसं सांगपाचें ना रंगू दादा दादा म्हणजे एक मोठो गुंड गुंड रंगू दादा गुंडाला नाव किती बघता किती सेवा करू तुमची आता कसं जाग्यार येयला तू रंगू दादा म्हणटात म्हाका सगळे गोंय म्हाका पळोवन सगळो गोंयचो लोक भियेता आनी कळकळीत कापूंक लागता तुम्ही गुंडा गुंडा जर हांवें कित्याक आयल्या तुम्ही कोणा सोडून आयल्या हांव तुज्या रोहिताक मेळपाक येयला हे पण आमच्या सरजीन कितें केला आमच्या सरजीन कितें केलां आपय तेका मागीरच कळटलें तुका ताणें कितें केलां तें आमचो सरजी आळशी न्हिदला आसतलो कितें न्हिदला चल वचून उठय तेका तूं उठय तेका हांव उठय आनी हांवें एकदां उठयलो न्हू जाल्यार तो आनी केन्नाच उठचो ना ही म्हणजे कितें रे केन्ना तुटलो म्हणजे कितें रे म्हणजे कितें गुंडाची एक्टिंग करता ती करी पूण हे खबर उठल्यान हांव तर मातसो म्हाजो डायलॉग विसरलो जाल्यार तुका तो झाल्याचो गेलो म्हाजो माझा चाकू मग ते कोणती करी तू आनी कोण रे माझ्या घरात येतात म्हाकाय करता कोण तो बाप्पा 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 पाया पडटा पाया पडटा बाप्पा बाप्पा हांव रघू शिवानी धाडला बाप्पा शिवानी दादाने पुढे गेला आपल्याला पुढे कमी नासलो बाप्पा बाप्पा पाया पडटा अरे चाकूने कोण पाया पडला ना बाप्पा हो चाकू न्हू हांवें तुमच्या मोदूक दाखोवपाक काडलो मातसो भेकणावपाक पूण तुजे कडेन हें काम जातलें मरे हय तो जातलें म्हणजे शिवानी म्हाका सारको ट्रेन करून धाडला शी सारके पुडये सगळे सोडले मरे सारके करचे पडटले आता ते बाप्पा हांवें सोडला हांव करता हांव करता हांव सारको शाणो आसा करता हांव येता मातसो भितर तो सारकें करून येता शी हो चाकू आनी बाप्पाक बी तोपलोलो जाल्यार हेका हांगा दवरलो बरो कितें करता तुका चलूंक येना म्हाका कित्याक तुजी पाता चड वाडला म्हणून आयकलां हांवें हीच जावून येयला सरजी तुझ्या पाया केला बुद्धी हांव कितें पाको हय पाकोच तूं पाको कसो एका फुला वयल्यान दुसऱ्या फुलार बसता तूं फुला हांव फुलार खंय बसता हांव सोफाचेर हांव बजेरीचेर बसता ना फुला खंय आसा हय हय शिवानी वळखता तूं हाय शिवानी तूं कित्याक विचारता हेच्या फुडें तूं आनी तेका वळखतलो कित्याक फाल्यांच्यान वळखता ना आयज तुमचो निमाणो दीस दिसता तुम्ही कितें कितें म्हणटा आयज हांव रंगू उर्फ रंगू दादा उर्फ रंगनाथ दामोदर दाभोळकर रंगू दादा शिवानीचो बाबा म्हाजो मामा शिवानीच्या आवयन आनी म्हाज्या आवयन आमचे दोगांचे लग्न ल्हानपणा पासूनच ठरयल्लें आनी आता तू
हय हांव आनी शिवानी 5 वर्साचे असताना आमच्या आवयन आमचे लग्न ठरयलें 5 वर्साचे आणि आता तू म्हणता हांव मदीं पडला 5 वर्साचे म्हणजे चाइल्ड मॅरेज बाल विवाह आपल्या देशात चलना तू म्हाका दिसता तुमची विकेट पडली शिवानी तुझ्याकडे केन्नाच लग्न जावपाक तयार आसचेना ते तेजी आई आणि बाबा पळोवन घेतले ती तेका तयार करतली पूण हांव आनी शिवानी एकामेकाचेर खूब मोग करता होय हेच्या फुडें शिवानी आणि मोग हे दोन्ही शब्द वांगडा घेतले की तुजी जीव आसा पळय ती कापून आसली दिसलो शिवानी आणि तुझे मोग तो वांगडा घेऊन सेपरेट घ्या होय कित्याक पळया पूण तुमी या पुढे तू शिवानीक मेळपाचो किंवा तिचे फोनार उलोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ह्याच चाकवान तुज्यो बारीक बारीक पोडी करून ह्या गावातल्या कुत्र्याक खावयतलो पोडी कुत्र्या पूण शिवानी आनी हांव मोग करता शिवानी तू मोग करता ते म्हाका काय लागना आता तरी हांव वयता पूण रोखडोच येतलो गेलो पूण म्हाका कळना शिवानीच्या आई बाबान लग्न आनी ह्या गुंडाळा शिवानी म्हाका सगळें कित्याक सांगूना लग्ना बद्दल सरजी रोग कुठले सांगतालो 5 वर्सां आसताना ती गजाल ते बाबडे शिवानी तेका तू खबर आसतली पूण हांव हे अशें जावपाक दिसना कितें तरी करचें पडटलें कितें तरी करुया मरे आमी ते सरजी आमी ते पिक्चरान करता तशे गुंडा आपोवन ह्याच गुंडा म्हणल्यार घालया गुंडा दोन गुंडा मरे तेजे गुंडा तेच आसतले हांव तातूंत उडोवंक पूण कितें तरी करुया आमी सरजी हांव शिवानीक सांगतलो शिवानी त्या गुंडा कडेन केन्ना लग्न जावपाक रेडीच नासचेना मागीर ते म्हाजेच कडेन लग्न जातले त्या कडेन फोडी करता फोडी म्हाजो फोडी करतलो म्हाजो फोडी करतलो तो हांव तुजे मानकुराद तो फोडी करून लोणचें करतलो आता बरे उलयता ती मानकुराद तो येयला तेन्ना बरें बगी चेपडी हाडले जाल्यार बरें हांव शेपटी हाडयतालो हांव भियेलो कित्याक जाय तूं आरे तो एक गुंडा मरे तेच्या तोंडाक कोण लागतलो म्हणून हांव उगी रावलो पूण
शिवानी आता तुकाच कितें करचें पडटलें तूच तुज्या आई बाबाक सांग मुगो हांव माझ्याकडे ते काय ना हांव काय करूंक शकना तूच कितें तरी कर मुगो माझ्याकडे काय ना आणि हांव माझ्या आई बाबाकडे उलोवंक शकना तूच कितें तरी कर ना म्हाका विसर शिवानी अशें कित्याक म्हणटाय तूं ना हांव चल्लें राव शिवानी माझ्याकडे काय ना आता तू तुझे परत भाषण स्टार्ट करिना का म्हाका खबरच आहे पळय सगळे पळय सामके करपाचे ते हे प्रॉब्लेम फक्त एकूच मनीस सामको करू शकता एकूच मनीस हा तू छोटा भीम हा छोटा भीम येस बरे आवडला छोटा भीमूच म्हाका हे सगळे मागयतलो आनी हांव जाणा तेजी बुद्धी मोठी आसा म्हणून अरे तो म्हणता त्याचे आणि शिवानीचे लग्न कर
तू सांगता म्हाका कुशीन सर म्हणून तू सांग हांव शिवानी कडल्यान कसो कुशीन सरो अरे अरे माझ्या या संकटाच्यान फक्त आतां तूच म्हाका वाचूंक शकता अरे तूच आमचो भीम आणि तूच आमचो अर्जुन तुझी गरज हाती रे पण तुझी बुद्धी मोठी बुद्धी तुझी आता तूच कितें उपाय काढ मरे आणि ही माझी बुट्टा ती पोट वाचोय अशें म्हणटा तो त्रासान हा जाल्यार बाकी तरी चिंतचेच पडटलें कितें भीम हांव तुजो तो मित्र रे अरे खंयचे मित्र रे माझ्याचे कितले मित्र झाले आजल्या मित्रांनो घे रे खापरे घे बोरबुरी कपडे केले ते काय रे हा ते शुवर काम करतले अरे तुम्ही ते नायजेरियाचे उलयनात मरे ते नायजेरियन ना ते आमकाच कापून उडोवं आसा नायजेरियन न रे ते मरे आमचे गोंयचेच रे गोंयचेच पूण ते मरे मातशे काय कुलकुलता तांकां ब्लॅक कोबरा घे म्हणटा ब्लॅक कोबरास अरे पूण ते हे काम करतले मरे शुवर हय सरजी हांवें तांकां पळयला दिसता काय रामन सरजी जिवान हे सारखे लोक गडस खेळटले हय Why you fear when Bhim is here? पळय मरे तू टेन्शन कित्याक घेता हो भीम मरे आसा न्हू भीम आमचो डायलॉग मारता पळया मार मरे भीम Why you here when Bhim is here? Bhim is together रोज पळय का हे तू तेका फळ मेळटा कित्याक पळया पूण भीम तू माझे काम करतले मरे हे करता तुझे छोटा भीम म्हणून आम्ही नाव पिट्यार करचे ना केले का माझे छोटा भीम म्हणून नाही सगळ्या गावात मी माझे पडी चुकून दवरला छोटा भीम म्हणून आम्ही करू ना तुम्हीच करा कितें करपाचें आसा अरे लोक तुझ्या सायजीक पण काय छोटा भीम म्हणटा रे म्हणून अरे आम्ही सगळ्या लोकांना सांगता की तू छोटा भीम न्हू जाल्यार कळ्ळें मधू सरजी सगळ्याक सांगतले कशें मागीर हांगी आसा कशें सांगतले आमी मरे रिक्षेक मरे पुण्याला आनी मायक घेवया मरे सगळ्या गांवांत घडोवया आनी अशें सांगया की ऐकात बघात हो हांगेलो छोटा न्हू पण तांगेलो मोठा भीम ही मात बेस्ट आयडिया बेस्ट म्हाका सांगा तुम्ही म्हाजी कितें मिरवणूक काडपाची चिंतला आमच्या गांवांत अरे मिरवणूक न्हू अरे ही बेस्ट आयडिया आसा मरे सगळ्या गांवांत कळटलें की तू छोटा न्हू तू मोठा भीम म्हणून पूण कितें अरे चिंत मरे चिंत तू सगळ्या गांवांत कितको फेमस जातले तो चिंत तू कितके फेमस जातले मागीर तुका पंचायतीच्या इलेक्शनाक सुद्दां उबो रावपाक गावतलो मागीर छोटा भीम आमचो सरपंच येस छोटा भीम मोठा भीम आमचो सरपंच सरजी या छोटा कितलोय मोठा जाला पण तो मोठा जालो ना कळ्ळें मरे बोकडे कळ घोडो फुटल्यार घोडो जायना बकरी ती बकरी मधू कुठे तुका तुझो पण कित्याक तुझो पगार अरे भीम पळय हांवें तुजी 2 कामां केली एक तुका गांवांत मोठा भीम केलो दुसरे हेजो पगार कट केलो आतां तरी म्हाजें काम कर रे बाबा राव आनीक कितें चिंता आहा जाल्यार आनी हय वो आपली सगळी कामां घेवन वता तूं म्हाजो पगार कट करता पळय तरी कामां कर अरे तूं इतके व्हडले प्रॉब्लेम सॉल्व करता तुजे उगे रोहित हां हांव कितें म्हणटा
बाहेरचं गो ना घरा गावा बाहेर लोकांना कशी सांगू आणि आमच्यामध्ये कॉलेज गोयचे लोक कॉलेज नाही लागतात तुझी ही सोपी कामं झालं त्यासाठी मला शिवानीचं लगीन झालं तू किरण करता माझी फी घ्या मग किती जाय सांग मी या सांग तू घ्या आता तू सांग किती जायचं कधी आता म्हणताला पाहिजे सारख्या पहिल्या बरं हांव शिकतालो म्हणजे गांवांत व्हडलो होर्डिंग म्हणजे बॅनर व्हडलो बॅनर आणि तेचेर माझो व्हडलो फोटो व्हडलो माझ्या व्हडलो आणि ते सकयल नाव बरें म्हणजे मन सारखे कितें हो छोटा भीम न्हू हो मोठा भीम असं म्हणून म्हणजे तू छोटा न्हू तू मोठा म्हणून झाले काम तुझे झाले हांव करतात तो कोण डन डन तुझें काम कर खरेंच तेका एक फोन करचो पडटलो हांव फोन करता आनी तें काम जालें वा भीम तुज्या असलो मित्र सगळ्यांक मेळ्ळो पयशे दिवपाक जाय मरे पयशे मागीर पळय थँक्यू भीम थँक्यू हे मधू आज तुजो कट करिना यो कितें कट करिना यो रे पगार कट करिना यो रे पगार उलट एका त्रासान घालना पुरो म्हाका कितें शिवानी हांकां धडो शिकयताले आतां पळय कितें करता ते डिग्री चल भीम मधू कामाक नाका तुम्ही अरे तू पयशे चेक रे पयशे दिताय हांव तू चल बरी कामाक मधू तू भीमाची दोन्ही कामां कर पोस्टर लाय मरे आणि एका वाटी फोटो लाय चल छोटा न्हू मोठा छोटा न्हू मोठा फोटो बरी देतो सांग तुला मरे काम करतो माझ्या करता म्हटलं मरे अरे हांव कितें करता तो सामकेंच करतलो न्हू तू कित्याक बेश्टें टेन्शन घेताय म्हाका टेन्शन कोण आसतलें बापूय मारे तू चेक साइन कर बापूय मारे चेक साइन कर अरे हे सगळे प्रॉब्लेम चल्ला कशें सॉल्व करतलो पयशे म्हाका काय सांगलेले कान सारकें सुटना आयको येना म्हाका मातशें डॉक्टरा कडेन व्हर म्हणून तुका तुज्या कानाचें पडला आपल्या भुरग्याच्या पुताचें कांय पडोंक ना तू एका कानान भेरवतलो पण कितें जातलें चेक साइन कर बरें घे शिवानी म्हणटा जाग्यार हाडटा तेका हो जाग्यार बरो स्वताच्या बापाचें पडोंक ना सारको कश्ट केला एका फक्त हांव तुमचे खातीर जाय फक्त शेकार सायनी मारपाक रोहिताची आई म्हाका आनी हो संसार पळोवंक जायना देवा म्हाका रोहिताच्या आई कडेन व्हर
मागीर हांव आनी शिवानी दोगांय घरान अगो हे व्हडलो मनीस आहा तुका दिसना सॉरी तू आता मोगान सॉरी म्हणटा जाल्यार आसूनी तू सॉरी म्हणटा जाल्यार आसूनी थँक्यू तुम्ही कितले बरे हांव असोच नोकरा तू कोण गो आनी हांगा कितें करता हांव सुगंधा सुगंधा वा काय बरें नांव सुगंधा अशें दिसता की हांव एक बरो आनी तूं एक फूल आनी फुलाचें सुगंध सुगंधा हांव HDFC बँकेच्या गेला तू बँकीन कामां आसता हय बँकीन कित्याक दिसना कितें दिसना दिसता 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 पूण तूं एक सामकें मॉडर्न कशें दिसता मुगो तुम्ही सुद्धा हिरो कसे दिसता हिरो हय कन्नड हिरो कसे कन्नड हिरो तुमचे लग्न जाऊन आली लग्न आकवार बाजून आकवार आणि तुमका गर्लफ्रेंड बीन आसा गर्लफ्रेंड ही HDFC बँक कोण फास्ट दिसता गर्लफ्रेंड म्हाका कितें हे सोदी सोड येतले कितें जालें काय ना हांवें तुमकां पर्सनल विचारलें तशें काय ना ना तुमकां गर्लफ्रेंड ना वा छान हांवें ताका केन्ना सांगलें की म्हाका गर्लफ्रेंड ना म्हणून म्हाका कितें पूण सुगंधा तूं HDFC बँकेच्या हांगा कित्याक आयला शी सायबा हांव सांगपाकूच विचारलें आमची बँक तुमकां लोन ऑफर करता बँक करता तुमी लोन ऑफर करिना तुमचो सेन्स ऑफ ह्युमर बरो आसा तुमचो स्वभाव सुद्धा बरो आसा ना हांव असत तुमची हेअरस्टायल हेअरस्टायल तुमचे फिटनेस राखपाक भितर घालता आनी कितें म्हाका पळय लज दिसता लज दिसता कितें लज दिसता तो ओय हे कितें चल्ला रे बीप हे कोण रे बीप ते सुगंधा ते HDFC बँकेच्या गेला सुगंधा हो बीप हॅलो सुगंधा कशें आसा कितें करता अरे ते हांगा पर्सनल लोन पास करपाक येयला पर्सनल लोन बरें आहा अशें तरी आमकां सोड मरे तुका कितें सोड रे तुका ते हाजेर मात वतले रे उदकाची सोड ती आहा कोण कशी आपल्याक सोड हेचे सांगून तेका शिवानी तशें करिना रे शिवानी कितें सांगता करिना तूं आता म्हणल्यार म्हाका मागीर आपयता हय हांव कालचें कितें सांगपाक येयल्लो कालचें तें सोड जालें आतां हांव पर्सनल लोन पास करता लोन बरें आसा अरे चल हांव सुगंधा वांगडा पर्सनल लोन पास करता सुगंधा कसली गंदा कामां करता हांव लोन पास करता मरे तुका मागीर आपयता चल बरें आसा खबर आसा बरें एक लड़की क्या मिल गई अपने दोस्त को ही भूल गया बस
तेका बाहेर काढलं काय जायना म्हाका खबर आसा तुमचे कितें चलताले पळय ते आतां पयलीं सांगलेलें तेका गर्लफ्रेंड ना म्हणून आतां कशेंच समज तुका गर्लफ्रेंड ना म्हणून हांव सांगलें बाय ना शिवानी शिवानी चाकू खबर आसा म्हाका चाकू
ना आता तुझं सर्जी ना म्हणटकूच आता तुझ्याच फोडी करता माझ्या कित्याक जोडा नालू बापाच्या मुली तुमच्या दोघांच्या फोडी करता असतात का माझ्याकडे जा तुमच्या सगळ्यांच्याच फोडी करता तुझ्या त्या कर्जेच्या आणि या म्हाताऱ्याची सुद्धा एक म्हाताऱ्या सांभाळून सांगता तुका हाय कितें केला माझी कितें केला कडक सोडतो ना तुमच्या सगळे कापून फोडी करून या सुणे गावायचा वयता आता वयता तुझ्या कर्जीक सांग रोकडा येतलो म्हणून गेलो बाप्पा वाचलो तो जर फोडी करतालो तेच्यात फोडी काढून तेच्यात चुनाक घालतो लागलो जाणा कोण कोणाच्या फोडी करतलो आसतलो तो सारको पुड्यान निघलेले म्हणजे बाप्पा तुमच्या पुढ्या जॉनला जाणा कोण चल्लो कसो माझ्या पुड्यान गेलेलो तो बाप्पा तुम्ही जे नाव कमी शर्माल्या तो तर माझ्या सरपणा करतालो न्हू तुमका खबर ना बाप्पा क्या ओळखलं जातं की मी गुंजा जातो गुंजा आणि ना गुंजा म्हणतात जाणा चलो तो फाल्या मागीर पोया कशी भाय गेली चल्लो खंयचो माझे पुडये सोडून उडयले राव येता पण किती तरी शिक्षा भेटले सर्जीक सांगले बरे का सर्जीकूच सांगता तू आता एकदा कोणी करता सर्जीकूच सांग तुझी मला सोपी कामं केली हांवें सगळ्या गावात मला रिक्षा म्हणून सांगले की तू छोटा न्हू मोठा न्ही म्हणून कळ्ळें मरे आता म्हाका तुका सर्जीची सगळी कामां करची पडटली करतलो म्हण सर्जीची कामां आणि ते ब्लॅक कोबरा घे त्यांना पुलिसीन जेलीन घातल्या तांकां सगळ्यांक पुलिसीन जेलीन घातल्या तूं हांगा कितें करता तो आतां कितें तुज्या मराच्या बेश्टे बरें बाटल्या गांवांत घुडीक लायल्या सगळ्या रावण रिक्षा बुडयली पण ती भोंवडयता छोटाच म्हणून ना अशें करूं नाका हांव चिंतता कितें तरी चिंतता चीत बरें कितें चीत आतां काडटा तूं भोंवडी कितें करता गदा हाडून ना काय सोदता चाकू गेले तर म्हाका बिगडयता कितें हाडटा म्हाका बिगडयता कामार बोब मारनाका गन करून ओरिजिनल
तू मरे एक काम कर, तू हे गन घेऊन मरे पूण रंगू केन्ना तुला खबर ना, तुका काय सांगू केन्ना येतलो तो एखाद्या ना आपयला तुका आपयला हय रंगू येतना सांग तेका येयलो तो रंगू येयलो कालूच येयलो रंगू येयलो कितें म्हणटालो फोडी काडटा म्हणटालो फोडी ना रे तू केन्ना येयलो सकाळी टीव्ही नाचल्याच घरा कडेन तुम्ही भायर सरल्यान तो येयना फोडी काडटा म्हणटालो फोडी अरे तो येतलो दिसता म्हाका फाल्यां येतलो तो आयज येयलो ना तू एक काम कर तू हे गन घे मरे आनी फाल्यां यो फाल्यां सकाळी फुडें यो पळय कळ्ळें आमी तेजे कागार करूं येता ओके ओके कळ्ळें मरे डन करता तुझें काम येस जालें जालें कितें जालें हा चल जालें जालें ए वीर अरे रोहित कितें चलता हेच तुका शिकून व्हडलो केला अरे परत परत ते भाशण दिनाकान पळया तुमी अरे हांव जाणा हांव कितें करता ते अरे तुझे कितें करता ते सारकें करता असले घर घेवन त्रासान पडना काय अरे काय त्रासान पडपाचें ना तूं मातसो उगी राव पळया तुका कोणी धमकी दिल्या अरे राती येयलो आनी तुका म्हाकाच नाका तो खालो धमकी दिवन गेला मारूं ना मरे अजून जितो आसा मरे तूं मागीर हांव जाणा हांव कितें करता ते हांव हें सगळें सामकें करतलें तूं मातसो बस पळय उगी वचो भितर बापू सारको कचरो केलो म्हजो आनी एका जिवंत जालो तांकां ल्हान आसतना मोगान व्हडलें करूंक जाय आनी बापू व्हडले आनी व्हड जाता ल्हान कितें आसता बापाय कशें काबार करतले सांग पळय तूं म्हाका गुळी मारू हितून गुळी ना मरे गन कितें चाकू मारल्यात गन कितें करतलो गुळी मारया आमी मरे तो रंगू दादा येच्या पयलीं आमी प्रॅक्टीस करया प्रॅक्टीस झगडपाची हय मरे झगडपाची प्रॅक्टीस करया झगडी हय झगडी रे ते गन तेज सायडीक
हांव सुरुवात करता तू बाप्पा ना हांव सुरुवात करतलो तू कित्याक रे तू रंगू तू वच आमी एक टीम आमी सुरुवात करूया हे आमी मरे बीम सोड तेजे बॉम्ब कसलो बॉम्ब रे अरे बॉम्ब रे सुतली बॉम्ब रे काय म्हणटाले मरे तू तो बॉम्ब हा काढ हे ना तोड मार बॉम्ब तेजे असं रंगू दादा समज मार बॉम्ब
म्हाका खबर आसा म्हाका कांयच सांगपाची गरज ना ते तुका खबर आसा म्हणून हांव तुजेर इतको मोग करता तो म्हाका कांयच कळोंक ना हांव हांगा तुजेर कितलो मोग करता आनी कितें तें पळोवपाक येवंक ना हांव हांगा बाप्पाक मेळपाक येयला बाप्पाक मेळपाक येयला तूं पूण म्हाका मेळपाक येवना ना सरजी कोणाक मारलो मरे म्हाका ती तूं केन्ना येयले चाव बी दिल्या राव तुमकां चाव हांव चाव पिवपाक येवंक ना हांव हांगा बाप्पाक मेळपाक येयला बाप्पा खंय आसा ती सरजी सकाळी बापान चावूच येवना मरे राव रुमान आसतलो तूं आनी खंय वयताना कितें सकाळच्यान बाप्पा घरान ना आनी तूं कसो नाचतालो ना आमी नाका नासले ही सगळी इतकी प्रॉब्लेम जाल्या मुगो आनी म्हाजी तकली सारकी इराड जाल्या आनी तेन्ना प्रॉब्लम नासलो मागीर तेन्ना पांय वयर करून बसतलो मरे ते तेन्ना बसतालो पूण आतां खंय बसोंक मेळटा सामकी तकली फुटल्या तुका तशेंच फावो सुरजी बाप्पा ना मरे बाप्पा ना अरे तूं सामको पळयलाय मरे टॉयलेटीन बीन पळयलाय टॉयलेटीन गेलो आनी टॉयलेट पळून सुद्दां येयलो पूण बाप्पा ना अरे पूण खंय गेलो रे बाप्पा पूण बाप्पा खंय तरी गेलो ना बाप्पाक तूं सामको पळयलाय सरजी तो रंगू येयल्लो हांगर तिणी धमकी दिल्या येयल्लो तेन्ना म्हाका धमकी दिल्या आनी बाप्पाकूय धमकी दिल्या तुका व्हरतलो म्हणून म्हाका दिसता रंगूचें काम आसतलें कितें हय हे ते सगळे रंगूचेंच काम तेणीच ते बाप्पाक व्हेला आसतलो ना हे सगळें रंगू कित्याक करतलो कित्याक करतलो हय सरजी रंगू कित्याक करतलो कित्याक किडनॅप केला आसतलो रंगूनच किडनॅप केला तेका हांव जेन्ना भितर गेल्लो बाप्पा नाचना बाप्पाची ती कुडयांची सुटकेसूय ना मरे त्या रंगून कितें बाप्पाची सुटकेसूय येयली ना रंगू करचो ना पूण हांव सांगता न्हू रंगू हे कांय करचो ना हे सगळें तुज्या खातीर जालां पूण तुज्या खातीर बाप्पा घर सोडून गेलो कितें बाप्पा घर सोडून गेलो बाप्पा घर सोडून गेलो बाप्पा घर सोडून गेलो भीम बाप्पा खंयच ना मरे आमी सगळ्याक सोदले तेका तो खंयसरूच ना अरे म्हाका दिसता तो घर सोडून गेलो ना सरजी तो हांगाच खंय तरी आसतलो आतां व्हॉट्सॅपार फोन येता तूं यो मरे आमी पयता चॅक करता खबर दवरता येता आमी बाप्पाक फोन येता बेगीन आतां तो सेलजान कितें फायदो बाप्पाक तुवें खूब त्रास दिलो खरें आसा तें मनशाचो म्हत्व मनीस गेल्या उपरांतूच कळटा आतां हांवूय वयता नाका शिवानी नाका तशें करनाका तूं आनी तें म्हणटी खरी बाप्पा ना आनी फुडेंय ना आतां तूं एकटोच राव हांव चल्लें ना शिवानी तूं तरी राव शिवानी तूं तरी राव हांव चल्लें बाप्पा खंय तरी गेलो ह्या बाप्पाक सामकें चलोवंक कळना तेका सामकें आयकूंक येना तो खंय तरी भोंवतलो हे म्हाका दिसता हे सगळें म्हाका लागूनच जालां हांवें केन्नाच बाप्पाक बापायचो धर्म दिवंक ना बाप्पा तूं खंय आसाय बाप्पा परत यो तूं बाप्पा परत यो बॅटरी जायली बॅटरी हां
तेंका तूं कवळे जाल्यार आमकां कितें सांगतले ना हे सगळें म्हाका लागूनच जाला हांवूच गुन्हेगार बाप्पाचो हांवें केन्नाच बाप्पाक बापायचो दर्जो दिवंक ना अरे बाप्पाक फक्त कचरो पोव केलो ह्या घरचो ना सरजी तुम्ही बेश्टे आपणाचेर दोश घेवं नाकात ना शिवानी खरेंच सांगताले की मनशाचो महत्व मनीस गेल्या उपरांतूच कळटा आयज बाप्पा ना हांगा आनी आमकां कळटा बाप्पाचो महत्व अरे बाप्पा आमकां फक्त चॅक सायन करपाकूच जाय आसलो पूण आतां बाप्पा ना काय घेवं नाका बाप्पा येतलो आसतलो हांगा ना हो सगळो म्हाजोच दोश ना शिवानी बाप्पाचो खंयच पत्तो ना शिवानी हे सगळें म्हाका लागूनच जाला हे हांवूच दोशी आहा हेजे सगळ्याचो आता हे सगळं करून कितें फायदो आता बाप्पा ना आता बाप्पा तुज्या खातीर हे सगळे तुजे त्रास करताना त्या खातीर तो बाजेन गेलो तुका बाप्पाचें म्हत्व केन्नाच कळना आनी केन्ना कळचेंय ना शिवानी कळ्ळें म्हाका म्हाजी चूक कळ्ळी म्हाका बाप्पाक आमी खूब त्रास केल्या पूण आतां बाप्पा खंयच ना आतां म्हाका म्हाजी चूक कळ्ळी म्हाका चूक म्हाजी शिवानी बाप्पा ना जाल्यार हे घर बेकार आनी म्हाजें जीवन सुद्दां बेकार बाप्पा खंय आसाय तूं आता बाप्पा म्हणून रडत कितें फायदो तू बाप्पा घेऊन गेलाय सांग बाप्पा खंय आसा तो सांग आता बाप्पा सोडून कितें फायदो बाप्पा गेलो बाप्पा खंय गेलो बाप्पा गेलो तो बाप्पा अनवान आता केन्नाच येवचो ना बाप्पा परत केन्नाच येतो ना पूण तू कितें तरी केलें बाप्पाचें सांग तू कितें केलें बाप्पाचें सांग कितें केलें पोळी केलं बाप्पाच्यो ना पोळी बाप्पाची पोळी केली तुवें आता तू शिवानीक सुद्धा विचार बाप्पा तुझी बेटी आता अशी जाला की बाप्पाय ना आणि पुडवेय ना ना बाप्पा तू आमकां सोडून वचूं शकना बाप्पा तू आमकां सोडून वचूं शकना बाप्पा सोडूं नाका हे सगळें तुका आतां करून बरें जालें मला खूब खुशी जाता खुशी म्हणजे बाप्पा हांगाच आसा कितें बाप्पा आसा खंय आसा बाप्पा खंय आसा सांग शिवानी बाप्पा खंय आसा चल बाप्पा घेवन यो बरें म्हणजे ह्या रंगून बाप्पा कितें केलो ना हे सगळें हांवें केल्लें फक्त तुका धडो शिकोवपा खातीर तुवें शिवानी हय म्हाका जेन्ना कळ्ळें की तूं बापा कडेन कसो वागता ते उपरांत हांवें चिंतलें की हांव तुका धडो शिकयतलें शिवानी या बाप्पा या मोबाईल बाप्पा तुम्ही आयले शिवानी आता म्हाका कळ्ळें म्हाजी चूक पूण म्हाका पळोवंक जाय न्हू सांगपाक कमी जातली तुजी चूक म्हणून पूण आतां म्हाका कळ्ळें पूण आतां कितें फायदो हांव सुदारलो पूण तूं आतां ते रंगू वांगडा वयतलें न्हू हांव रंगू न्हू हांव एक कलाकार ह्याच नाटकाचो कलाकार म्हणजे तू रंग दादा न्हू तर कोण तर तू आम्ही तुमची पकडा केली तुका जाग्यार हाडपाक रोहित हे कितें आम्ही सगळ्यांची पकडा करता शिवानी तुमची पकडा केली अरे बाबा रोहित ही पकडा न्हू
आवय बापूय सारखे देवाचे रूप असता तांकां केन्नाच त्रास दिवचो हय कळ्ळें म्हाका बाप्पा बाप्पा म्हाका माफ करा बाप्पा माफ करा बाप्पा काय झालं बाबा कुठं आता ना ना बाप्पा हांव दोशी आसा जेन्ना जेन्ना आमी धाकटे आसता भुरगे आसता तेन्ना तेन्ना आमची आई बाबा आमकां खूब मोग लाड जे कितें जाय जाय तें दिवन व्हड करता पूण जेन्ना जेन्ना आमी व्हडले जाता तेन्ना आमकां तीच आवय बापूय नाका कशें जाता आमी तांकां त्रास करता आमी तेंचे कडेन वायट वेव्हार करता तांकां कचरो भाव करता तांकां